मांद्र्या खंय 50 कोटींचो ग्राउंड येता। या प्रकल्पांत स्विमिंग पूल आणि बॅडमिंटनाची तरतूद आसतली, जाच्या आदारान भुरग्यांक नव्या खेळांची कळाशी मेळोवपाक मजत जातली। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान जाहीर केलें। पेडणेकार सद्याक उदक, रस्ते, जमिनी, रोजगार अशा विविध विशयांक घेवन सरकाराचेर नाराज आसात। हक्काक लागून तांकां आंदोलनाय करची पडटात। तातूंत गरम तकल्यो थंड करपी घोशणा तांचो आमदार जीत आरोलकारान घोशीत केल्या। मांद्रेकारांक केंद्राच्या निधींतल्यान ग्राउंड दितलो खंय, ते भायर रस्ते, उदकाचे प्रश्न जाग्यार घालतलो खंय। आयकयात जीत आरोलकाराक। सध्याचे डेव्हलपमेंट मांद्र्या खातीर घेतला ते मांद्र्याचो ग्राउंड, कित्याक मांद्र्या सगळ्यात व्हडलो गांव आणि आयज मेरेन आता कितलीशींच वर्सां ग्राउंडा विशीं दुर्लक्ष जाला। पंचायत ग्राउंड आसा पूण तो डेव्हलप ना, तेका लागून आमी पंचायतीक घेवन ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक घेवन इन्स्पेक्शनूय केलें। आमी दोगूय जाण बसून प्लॅनूय लेआउट केल्या, सेंट्रलांतल्यान एप्रुवलूय घेतला। सो आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान कितें केलां, 12 ग्राउंड बांदपाक घेतले। तेतूंतल्यान मोजकेच ग्राउंड सेंट्रल फंडांतल्यान करतात आणि आमचो ह्यो मांद्रे गांव तो सेंट्रल फंडांतल्यान ऑलमोस्ट एप्रॉक्स 50 crores बजेटाचे घेतला। आणि त्या एंटायर प्रोजेक्टान आमी फर्स्ट टाइम एंटायर पेडणे तालुक्यात स्विमिंग पूल घेतला। सो भुरगीं ल्हान भुरग्यांक स्विमिंग कोचिंग खातीर थंयसर आमी प्रोविजन केले वयता। तशेंच आमी प्रपोज केला इंडोर बॅडमिंटन आनी टेबल टेनीस खेळपा खातीर भुरग्यां खातीर। कितें आसा, लायटी विशय फुडल्या म्हयन्यान आमी पावर सप्लाय स्टार्ट करता, सबस्टेशन स्टार्ट करता। सो लायटीचो फ्लक्च्युएशन आहा, वोल्टेजचो प्रॉब्लेम तोय सॉल्व जातलो। पावसा पयलीं रस्ते खणल्यात, स्पेशली वयता येता तुमकां त्रास जाता जाणा, रस्ते खणल्यात, तेका लागून ते सोलिंगांनी डांबर घालप ते सुरवात नेक्स्ट 8-10 ते 15 दिसांनी आमी सुरवात करतले। सकाळच्यान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक आमी विजीट करपाक आपयलो। चांदेर प्रोजेक्ट म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 3 मेरेन सकाळी ते दनपारां 3 मेरेन आमी एंटायर सायट इन्स्पेक्शन केलें। आमचे मांद्र्या मतदारसंघात खंयच्या वाड्याचेर बारीकान बारीक वाल खंय कितें मिस्टेक जाल्या न्हू ती तेका पॉयंट आवट करून दिल्या। तशेंच खंय आमकां उदकाचें शॉर्टेज आहा आनी थंय कशें वाडटलें हेच्या विशयी डिस्कस केला आनी प्लांट इन्स्पेक्शन करून फायनल आमी डिसिजनाचेर अशें केल्यार की 15 MLD प्लांट जो सुरवात जावपाचो आहा तो 15 MLD प्लांटा खातीर आमकां टाकी थंयसर अवेलेबल करपाक जागो ना। तो एक्विजिशन काम चालू आहा, तेका टायम लागतलो, पूण प्लांट चालू जातलो। पूण एक्झिस्टिंग पंपाक आमी 5 MLD आमकां एक्स्ट्रा मेळटले, म्हणजे एंटायर पेडणे तालुक्यात म्हणजे 2 MLD आमकां मेळ्ळे जाल्यार डेली 500 तरी उदक मेळटलें। आनी तो डेट फायनल केला 15 मे। मदलो माज वाड्यार एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। 12 जाणटे रिटायर्ड सरकारी अधिकारी आणि जाणटे कर्मचाऱ्यांनी जांच्यांनी देखदेणो वावर केला, बरी सेवा दिल्या, तांचो सत्कार आणि मदलो माज मांद्रेच्या टॉपरांचो कौतुक सुवाळो। पळयात ते खीण। नॅशनल मॅनेजर म्हणून ते सध्या कार्यरत आहेत। खरोखरच हा एक मानाचा पुरा आमच्यासाठी आहे की नॅशनल लेवल मध्ये एखादा व्यक्ती आमच्या वाड्यावरील जाऊन गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आणि ओमकार देशप्रभू।